देवळात जे कळस आता तुमकां पळोवंक मेळटा, तुमी आतां जे पळयल्या ते कळस एरवी आमच्या देवळात नसता, ते कळस भायर असता। ती जागा अशी जागा की ती जागा कोणाकूच सोदून मेळची ना आणि त्या जाग्यार आमी हे वर्सान 2 फावटी कळस हाडपाक वयता। एक म्हटल्यार आमचे देवीचे जात्रेक काल्याक आणि दुसरे म्हटल्यार शिगम्याक। अशे तरेन वर्साक 2दा आमी हे कळस हाडटा देवळात आणि मागीर त्याच प्रमाणे जो आमचो कार्यक्रम जाल्या उपरांत ते कळस आसा त्याच जाग्यार व्हरून पावयता। की जाणटे तेन्ना कितें करताले की देवळांतले देव जतन करून दवरपाक जाय म्हणून तेन्ना ते रानान व्हरून अशा ठिकाणी दवरताले की ते परत कोणाक गेले की मेळपाक जायना। एक भुयारी मार्ग किंवा ते एक वेगळ्या पद्धतीचे तेचे जतन करून दवरताले। पोर्तुगीज तेंपार देवळां आनी देव उद्ध्वस्त करताले, ते सांबाळपाक म्हूण देवाचे कळस रानांत लिपोवन दवरपाची प्रथा सुरू जाली, ती खंय अजून चलता। त्या टायमार पुर्तुगीज राजवट असल्या कारणान खुबश्या टायमार पुर्तुगीज कितें करताले की देव भाटयताले, भाटोवपाची एक प्रथा आसली की जेणे करून एकठांय जी आसली गांवची ती भंग जावपाची आणि पुर्तुगीजाचो मेन एम जो अचिवमेंट आसलो तो डिवायड अँड रूल। आतां सुद्दां तुमी पळयतात जी गर्दी हांगा कालोत्सव जाता, काल्याच्या निमतान सगळे सोयरे दायरे जे आपले घरांतसून कोणाची चेडवां दिल्ली आसता, कोण बाकीची सोयरी चेडवां हाडलेली असतात, ते सगळे सोयरे एकामेकांक येवन मेळटात, एकामेकाच्या घरान सोयरे येयल्ले असता। तशेंच एकवट रावचे न्हय हे पुर्तुगीजाचे मेन एम आसले आणि त्या पद्दतीन ते कळस आतां जसो कालो आहा एक तरी आज सकाळचे हाडटात ते आणि मागीर तेजे पुजतात देवळान, तेज्या उपरांत परत व्हरून आसले ते जागेर ते दवरतात जेणे करून ते परत कोणाक मेळचे न्हय अशी परत म्हणजे पयलींची एक प्रथा आसली ती। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने।